हांवें चोयल्या भितर ते फेसबुकार येता गेल्यार वॉर्ड नंबर 6 ताणें कॅम्पेन केला पळय त्या कॅम्पेनिंगा तो चैतन्य बिल्डरा बरोबर कॅम्पेन करता हांव फोटमाचा तुमचे फेसबुक ओपन कराय आनी लास्ट जायना फोटोय तुमकां शेअर करता तो ते चैतन्य घेवन कॅम्पेनिंग करता वॉर्ड नंबर 6 हेजे वयल्यान हांव फोटमाचा तुम तेका वचय आनी विचारे बाबा होरे चैतन्य तेजे बरोबर आसलोलो ना तो वॉर्ड नंबर 6 आनी तुम समज ओडपा जाय जाल्यार ते फेसबुक ओपन कराय आनी लास्टार हो कुंजान व्हाईट शर्टान तो चैतन्य म्हणून तो ओनर आहा तो थिंगा आहा पत्रे खंयचे प्रायवेट प्रॉपर्टी घाले ते प्रायवेट प्रॉपर्टीचे पत्रे खंयच्या कायद्याचेर आमी तांकां सांगूंक शकता काड म्हणून ते म्हाका अजून एक्झॅक्टली खबर ना पूण प्रोजेक्ट ते जाग्याचेर येवचो न्ही म्हणून हांवें लेटरूय दिल्लें आहा ओपोजूय केल्लें आहा आनी पब्लीक स्टेटमेंट केला की BJPचे समर्थक जे कोण आसा तांणी विश्वजीत राणे कडेन भरचें दामू नायकाचो आदार घेवचो आनी ते दोनूय प्रोजेक्ट जे येता ते NDA करून उडोवचे म्हणल्यार नॉन डेव्हलपमेंटल एरिया म्हणून 39A सेक्शन टावन प्लॅनिंग एक्टाचे ताजे अंडर NDA म्हणून डिक्लेअर करची सो NDA म्हळ्यार कितें जालें नॉन डेव्हलपमेंटल एरिया थंय बांदूंक कांय मेळचें ना आतां पत्रे कशें काडपाचें आनी खंयच्या कायद्यान पत्रे काड म्हणून आमी प्रायवेट ओनराक सांगूंक शकता हें म्हाका एक्झॅक्टली खबर ना आनी ताजेर हांव उलोवंक सोदना कित्याक तो इशू म्हजे कडेन कोणी येवंक ना तुवें विचारला म्हणून हांव सांगता आमच्यान एक जाग्याचेर बांदूंक नाका म्हणून सांगूं येता पूण तो जागो पत्रो घालून ताणें कवर केला तो पत्रो काड म्हणून खंयच्या कायद्यान आमी सांगूंक शकता ताका तें म्हाका एक्झॅक्टली कळना तें हांव एग्जामीन करता आनी मागीर सांगता आणि म्हणलं तो चैतन्य बिल्डर तुमचे बरोबर भोंवतो म्हणून कॅम्पेन करता आसतना पळय त्या दिसा ते कोण ते हांगा मनोविकासा कडेन जेन्ना हांव गेला तेन्ना थंय दोतोर आसलो तो दोतोर तुमी वळखतले खाडाचो आहा बरो दिसता म्हळ्यार एक खाड सामकें शिवाजी महाराजाचें अशें दिसता सो ते दोतोराचे घरा तो विरेंद्र कामत थंय ताजे म्हऱ्यान गेल्लो आनी तो दोतोर म्हाका एक्सप्लेन करतालो की सकाळीं फुडें इतल्यो गाडयो येता हांगा की मनोविकासांतले सायडींतल्या लोकांक गाडी भायर काडूंकूच मेळना म्हणून तें दाखोवपाक तो आपल्या घरा कडेन ताणें म्हाका व्हेल्लो आनी एक ओपन स्पेस ताजे सायडीन आहा तो कोणें तरी कॅप्चर केला तो ओपन स्पेस क्लियर करचो म्हणून म्हाका तो दाखयतालो तेन्ना हो मनीस जो बिल्डर आहा तो ताजे घरा आयिल्लो तो आमचे बरोबर भोवूंक ना आनी आमचे बरोबर भोंवल्या ते आमचे टीव्हीचे आमचे सोशल मिडियाचेर आमी जो पोस्ट केला ताजेर क्लियर कट कळटा हांव जाणा आशिल्लो हें एक दीस दिसतालें आनी तें हें जाता तो म्हजे बरोबर भोंवना आनी ताजे पत्रे काडल्यार अवश्य तांणी काडचे ते व्हडले BJPचे सपोर्टर मरे ते दिल्ली से गल्ली तक उनका चलता है हाँ दिल्ली ते गल्ली मेरेन तांचे चलता मरे डबल इंजीन सरकार मरे सादो पत्रो काडपा जायना दामू नायकाच्या तांणी ते म्युन्सिपालिटीन बी कित्याक वचपाचें डायरेक्ट दामूच्या घरा वचपाचें पत्रो काड बी सांगपाचें तो फोन मारतलो आनी करतलो पत्रो काडटलो आनी ते बिल्डरूय तांचेच ते दिगंबर आले सोयरे दामोले गट ते सगळे काड म्हूण सांग पत्रे म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना हांव ताचे फुडें सांगता न्ही ते शासनाक बंद करून उडोवपाक 39A अंडर तांणी NDA म्हणून डिक्लेअर केलें म्हाका कांयच इशू ना आनी तांचे म्हजे परस चड चलता कित्याक ह्या दिसांनी डबल इंजीन आहा आनी त्या डबल इंजिनान हांव कांय ना सो म्हजो कांयच ओपोजिशन ना पत्रे काडपाक काड म्हूण सांग अवश्य काडची आनी दामू कडेन ते फॉलो पत्रे तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.